आयज आमी होलवाडे हांगासर आसा। ह्या व्हाळाचे रिटेनिंग वॉलाचें काम आमी आयज हातीन घेतलेलें आहा। तेजें आयज इनॉग्रेशन केल्लें आहा। जवळ जवळ 25 लाख म्हणून पंचायतीन 4 कडेन कामां स्टार्ट जातलीं आमची। होलवाड्यां, सावळ्यां, आल्टोपिल्यान, तशेंच काल मार्रा हांगासर नाल फोडलेले आसा आनी नावेती हांगा जवळ जवळ 25 लाख पंचायत फंडांच्यान म्हणून आमी ही सगळीं कामां हातीन घेतलेलीं आहा। ही लोकांचो एक डिमांड आसलो की हो डेंजरस टर्न आसलो, बेगांच्या बेगान हो जावचो म्हणून, आनी ताका प्रायोरिटी दिवन पंचायतीन हें काम हातीन घेतलेलें आहा। तशेंच आनी एक रिटेनिंग वॉल आहा आमची सावळे हांगासर, ती अशी दोडा कोसाडली तेजी, तिजेंय काम आमी हातीन घेतलेलें आहा। तशेंच काल आमी मार्रा हेजे कडेन कॉर्पोरेशन बँकी कडेन नियर द एक चॅपल आहा सेंट एंथनी, थंयसरूय आमी पेवर अरावंड 300 स्क्वेअर मिटर पेवराचें काम हातीन घेतलेलें आहा। तशेंच आल्टोपिल्यान हांगासर रोड्स, इंटरनल रोड्स आसा ते पंचायतीन हातीन घेतलेले आहा। ही सगळीं कामां करपाक एक अभिमान असो वाटता की ही पंचायत फंडांच्यान कामां जाता। मयकावड्यानूय काम आहा, सिरीज ऑफ काम, नावेतीनूय काम चालू आहा, ही सगळीं पंचायत फंडांच्यान कामां चालू आहा। असो रेव्हेन्यू आमी जनरेट करता आनी ही सगळी लोकांक लागून जे लोकांचे बेजीक नेसेसिटीज आहा तेका लागून आमी ही सगळीं कामां हातीन घेता। प्रायोरिटीचेर असली डेंजरस टर्न्स आहा तांकां हात पयले दिता, तांकां प्राधान्य पयले दिता। एक अभिमान दिसता गोंयांत ही एकमेव पंचायत आसतली इतके डेव्हलपमेंट चालू आहा। हांव रिकॉर्ड काडच्यान जाल्यार एक भरारी मारलेली आहा पेयण पंचायतीन सर्वांगीण विकास, डेव्हलपमेंट म्हणा, स्वच्छता म्हणा, तेका अवॉर्ड आमकां मेळ्ळे आहा। अदर स्किम्स म्हणा, आमच्यो दुसऱ्योय स्कीम, आमचे कोर्सीस चालू आहा, कुकिंग कोर्सीस चालू आहा, बरी महिला येता थंयसरूय बरो सपोर्ट मेळटा। सर्वांगीण विकास ह्या गांवचो एकूच आमचो ध्येय आहा सगळ्या पंच मेंबरांचो। कामां पळोवन म्हाका खूब आनंद दिसता की ह्या 5 वर्सांक जावं 10 वर्सांक भरपूर कामां जाल्लीं आसा आनी हे आमचे मेंबर आहा ते एकामेकाक हात दिवन आनी सगळ्या लोकांक आमकां सगळ्यांक एकवटान घेवन ही कामां सगळीं बरे भाशेन करता म्हणून हांव तांकां उर्बा आनी सपोर्ट दिता। I would like to thank the Sarpanch and other members. I don't know their name, most of them, but Karan is my favorite. And before he was his father, I still remember him. He's here with me. And all these people who have gathered and they have taken, Sarpanch has taken a good efforts he has made. And I really appreciate what he is doing for us. And we all should support him, and whatever he says, I will agree with him.